विधानसभेच्या फाटभुंयेर ब्रेस्तारा कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली। हे बसकेक विरोधकांनी कांय म्हत्वाच्यो मागणी केल्यो। हातूंत उपप्रश्न वाडोवन दिवपा बराबर 15 वर्सांचो डेटा दिवपी मागणेचो आस्पाव आसा। ताजे फुडें आमी ओपोजिशनाक सांगिल्लें आहा की आमकां जे लिमीट केलें 15 अबस्ट्रॅक्ट क्वेश्चनाचे ते 25 करचे आनी जे 5 वर्सांचे मेरेन इन्फॉर्मेशन दितले ताजे फुडें कित्याक दिना ते 15 वर्सांचे करचे। आमकां दिसता अशें की आतां हे नवे काँग्रेसींतल्यान जे BJPन आयले, फॉर एग्जाम्पल दिगंबर कामत असल्यांक साल्वार करपा खातीर हें इन्फॉर्मेशन 5 वर्सां मेरेन लिमीट केलां अशें दिसता। नाजाल्यार सरकारान कित्याक येवन घेवचें? RTIचेर तुका चड बरें इन्फॉर्मेशन मेळटा। सो लोकप्रतिनिधी जावन साहजीक आहा की आमकां वी वॉन्ट इन्फॉर्मेशन एंड दॅट इन्फॉर्मेशन वी यूज टू हेल्प गव्हर्मेंट मेक गुड पॉलिसीज, मेक गुड लॉज। 2-3 वस्तू आमी सांगल्या की 48 आवर्स पयलीं क्वेश्चन येवपाक जाय आनी जर येना जाल्यार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शूड बी टेकन इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी ताजे खातीर चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या। हें एक जालें। दुसरें जे इलेक्शन जाता तें क्लियर आसपाक जाय। इलेक्शन अशें कशे येतात आनी क्वेश्चन 48 आवर्स पयलीं पावना। दुसरें म्हणटा तें 5 वर्सांचें इन्फॉर्मेशन 15 वर्सां मेरेन करचें आनी 15 क्वेश्चन जे अनस्टर्ड आहा ते 25 करचे। हो आमचो डिमांड। सो BJP आपल्या हड्ड्यार कित्याक घेता काँग्रेसीचो पेज? हो म्हजो प्रश्न। आतां काँग्रेसीन वायट केल्लें म्हूण तुमकां हाडिल्लें 2012 तुमचे परिवर्तन 21 सीट आयिल्ले, पण तुमी तांकां साल्वार करपाक तुमच्या हड्ड्यार कित्याक घेता? हें दिवंक विचारू न्ही मरे क्वेश्चन कोणाक विचारपाचो आहा तो। आनी इन एनी केस तूं म्हणटा वी आर नॉट युनायटेड जाल्यार आनी भितात कित्याक तर कोणाक भितात अशें न्ही तें? असेंब्लीचो बिझनेस जावपाक जाय, दॅट इज वॉट वी डिसायड। जे CMान म्हाका दिसता एक स्टेटमेंट केल्लो फ्यू डेज बॅक, अबाउट अ मंथ बॅक, दॅट द ड्युरेशन ऑफ days will be decided by BSc. Yes. That doesn't happen. It is the business that we decide. The government decides on the duration of the days. So in the BSc, we spoke on several points. There was a letter of dissent in which we spoke about जे 5 वर्सां data जो आमकां मेळपाक जाय, जे हो सरकार दिता in the form of assembly questions, that has to be extended. RTI activists also get several years more than the MLAs. Number 2, the 5 sub-question hai. The sub-questions also they have limited. Why? That has to be increased. Scan कोता आसतना तो पेज पोत्ता इथे, पेज पोत्ता आसतना एक पेज टर्न जाल म्हणटरी तो स्कॅनर एक पेज कातरता। सो हाफ द इन्फॉर्मेशन स्कॅनिंग सारकें जायना। सो हे पॉइंट आउट केलो स्कॅन कोत्ता इन्फॉर्मेशन सारकी दियाय। इन्फॉर्मेशन जी झेरॉक्स मान जे जो डिपार्टमेंट दिता ते झेरॉक्स तेगे सारखे आसनाय। सो ती क्लियरिटी आसना, हे सगळे पॉइंट आउट केला आणि दॅट दे शूड टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज ऑफिसर्स हू आर नॉट एबल टू गिव्ह करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आणि कितलेशे आन्सर दिवं नाही गेले ते फाटी, ते आन्सर दिवं नाही त्याची हांव जाल्यार मुगे लिस्ट कोण दितलो म्हाका गेले ते फाटी आन्सर दिवं नाही त्याचे ते आत येवपा जाय, हे आन्सर येवपा जाय। दुसऱ्या आमदारांनी उलयले, मेंबर्सान उलयले। सो हे सगळे तेंगेले तार्यार कोण ना आनी हे फकत सांगपाच्यो खबरो, पूण हे सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉइंट्स आज सांगलो आहे आणि वी विल मेक शुअर दॅट वी गेट द करेक्ट रिप्लायज। दुसरें म्हणटा ते 15 अनस्टार क्वेश्चन आसताय। आतां पयलीं कितें जातालें 15 इयर्स डेटा मागताले, 15 इयर्स 10 इयर्स। आतां 15 इयर्स मागता जाल्यार 3 क्वेश्चन गांठ पडले नाय ते 5 वर्सां 5 वर्सां 5 वर्सां। सो स्टार क्वेश्चन पयलीं एक स्टार अनस्टार क्वेश्चनाचे 15 वर्सां डेटा मेळटा, तो आतां 3 अनस्टार क्वेश्चन गांठ पडली 15 वर्सां डेटा मेळटा जाल्यार 20 वर्सांक जाय जाल्यार तुका 4 गांठ पडली। सो ती 15 हाय ती 25 करपाक 30 करपाक अनस्टार क्वेश्चनां हें मेंबरान घायलेलें मुखार। सो तांकां ते बिदाय न्ही, तांकां आनी इतली डेटा तांकां दिली जाल्यार ते म्हणटा ऑलरेडी मेळटा। एक विशय म्हणटा पयलो म्हणजे जे क्वेश्चन्स आमी डिस्कस केल्ले लास्ट टायम ऑपोजिशन सगळे MLA आसले आनी सगळे MLA वांगडा आमचे डिस्कशन जालें आनी त्या डिस्कशनान एक क्लियर आसलें की सगळे जे जॉयंटली क्वेश्चन्स घालतले म्हणून आतां कोणान घालूंक ना घातलेले ना तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय। मात आमी 5 जाणांनी जे क्वेश्चन्स आसा ते जॉयंटली घातलेले। आमकां ऑपोजिशन लिडरान डायरेक्शन दिलें, तेणें सांगलें की अमके क्वेश्चन घालुया, आमी डिस्कशन केलें तेजेर आनी ते क्वेश्चन आमी घातलेले कित्याक जॉयंटली आमी चिंतलें की गोंया खातीर आमचे जे क्वेश्चन्स आसा ते क्लियर कट आन्सर येवपाक जाय आनी आमी तेजेर उलयतले म्हणून।
तशेंच आतां एसी मिटींग आतां जाली आनी ते मिटींग ऑपोजिशन लिडरान आनी आमचो कलीग एमएलएनी सांगलेलें आसा. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता गेले ते असेंब्ली सेशनान जी आमी क्वेश्चनां घातलेली व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन स्टार एलिक्यूज आसा ते स्टार एलिक्यूजांक पासून जो आन्सर्स आसा ते आन्सर सारके येवना. आयज आमी ते पॉयंट आवट केल्लें आसा. पयलू म्हणजे तुमकां सांगपाक सोदता आनी म्हाजो पर्सनल जो क्वेश्चन आसलो तो म्हणजे एक स्मार्ट सिटीचेर आसलो. स्मार्ट सिटीचो जो डेटा आसा तो डेटा दिवना. क्लियर कट म्हटल्यार क्लियर कट अशें दिसून येता की हें स्कॅम आसा. तो विषय आसा पूण ते कशें आसा की फाटल्या आमी पळयलें की एक एक आमदार जो इन्फॉर्मेशन जे मागता पळय आसा ते कलेक्ट करप हें इतलें वॉल्युमिनस जो क्वेश्चन निर्माण जाता. त्यामुळे आमी सगळ्यांनीच त्या वेळाचेर निर्णय घेतलो की अशा तरेचे म्हणजे जर इतले मोठे क्वेश्चन जर विचारपाक लागले जाल्यार जायत आनी जाल्यार म्हाका दिसता ते इन्फॉर्मेशन दिवप सुद्दां ते खूब कठीण जाता. त्यामुळे थोडेशें सगळ्यांच्या मान्यतेन जे आसा तो निर्णय आमी त्या वेळाचेर घेतलो. क्वेश्चनूय आसात ते वाडोवचे अशें मागला तेंच्यान. क्वेश्चन आसा एज पर रूल आसा न्ही तांकां आमी दाखयलें की हाजे पयलीं जो आसा आमच्या विधानसभेचे कांय रूल्स आसा त्या रुला प्रमाणेच आमकां वचपाक जाय. पूण आज तुमी कितें म्हणलें म्हणून तें अशें जावंक शकना. सो ही 6 तारखेर आहा ती 10 तारखेर जातली. 6 तारखेचो विशय आसा. 6 तारखेर माननीय पंतप्रधान गोंयांक येता आनी त्यामुळे त्या दिसाचो विशय आसा तो शेनवाराक जातलो 10 तारखेर. आनी मागोदी मागप तो तांचो काम आसा आनी म्हणून फाटल्या फावटी सुद्दां आसा न्ही म्हाका दिसता रेनी सेशन जें आसा न्ही आमी सादारणशें खूब लेंथी सेशन घेतलें आनी लेंथी सेशन घेतकच तांणी मागले तरी लक्षांत घेता की मागीर जे आसा लास्ट दीस आसा न्ही ते सत्र कशें भशेन तरी ते फुडें वता. खूब सिरियसली करता अशें ना पूण फाटल्याय वेळार लक्षांत येलें की आमी तांकां दीसय दिल्ले तशें क्वेश्चन येवप तशें चर्चा जावप तशें जावप जालें ना त्या वेळार. सो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.